आमी सदांच व्हायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर म्हणटात, आमी झगडी करता कोणा कडेन आसता आमची, पेशंट मारता आमकां, पेशंटचे रिलेटीव मारता, एंड दॅट इज अंडरस्टँडेबल कित्याक त्या वेळार तांचो लवेबल कोण तरी मेल्लो आसता किंवा ताका आमी लेट पावतात दोतोर बिकॉज ऑफ सम अदर एक्सपिरियन्सीस, आनी ते हे आमचें चालू आसता कळ्ळें न्ही. आमकां खूब जाणांनी आमकां मार खाल्ला, आमी सगळ्यांनी रेसिडेंटांनी सगळ्यांनी चड मार खाल्ला आसता. पूण दीस इज नॉट द सेम प्रॉब्लेम. दीस इज अ सेफ्टी ऑफ अ गर्ल चायल्ड इन द कॅम्पस. कॅम्पसान ताका अटमोस्ट केअर मेळपाक जाय, ताजी सामकें हेल्थी वातावरण आसूंक जाय. कित्याक एक दोतोर जर हेल्दी आसत जाल्यार तो बरें डिसिजन घेवंक शकता. ताका जर भंय ना कोणाचो, तो पेशंटाचो इन द एंड पेशंट वील बी द बेनिफिटरी. पेशंटाकूच बेनिफीट जातलो. सपोज दोतोर बरें आहा, तांकां खावंक बरें मेळटा, तांकां जेवपाक बरें मेळटा, तांकां रावपाक सारकी बरी हें आसा, तांकां भंय दिसना आपल्या सेक्युरिटी बद्दल, जाल्यार दे कॅन गिव बेस्ट टू द पेशंट. आनी म्हाका दिसता दीस इज द वे इट हॅज हॅपन इन वेस्ट बेंगाल. आय स्ट्रॉंगली कंडेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल बिकॉज शी इज द हेल्थ मिनिस्टर, शी इज द आमची होम मिनिस्टर, आनी तीच थंय म्हणटा की आपूण मोर्चा काडटा म्हणून. What is this going on? It's a mockery of the law and order. So I think this law and order, this could have handled very nicely, and the police, कित्याक ते सगळे भितरलेच आसा, ते खंय वचूंक ना पळून बिळून. ऑल द कल्प्रिट्स आर देर इन द हॉस्पिटल इट सेल्फ, आनी तातूंत तांचे ते मेन आतां सीबीआयन धरल्या तातूंतले सगळे ते मेन कल्प्रीट आसा. सगळ्यांक खबर आहा ते कोण कल्प्रीट ते. सो म्हाका दिसता की द वे वेस्ट बेंगाल गव्हर्मेंट हॅज हँडल्ड दीस इज टोटली कंडेमेबल, आनी वी स्ट्रॉंगली कंडेम दीस. आता हे आमकां निमित्त मेळ्ळा म्हणून आमी सगळे सांगता की आमकां प्रत्येकाच्या आपापल्या स्टेटीने ताणें सांगलां की आमकां एक आमच्या हांगा ताका हेल्प जावची. मेडिकल रॅप असोसिएशन, नर्सिंग असोसिएशन, तशेंच बाकीचे ते केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट सगळ्यांचो आमकां आज सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळून आमी एक आज आझाद मैदानाचेर एकठांय जावन एक प्रोटेस्ट रॅली, जो मूक मोर्चा म्हणटा, आमी काय स्लोगन दिवंक ना, कांय करूंक ना, फक्त आमी एक काळी फिती बांदून तोंडाक मास्क घालून एक आमी एक मूक मोर्चा आमचे जे ओल्ड गोवा मेडिकल कॉम्प्लेक्स थंय वचून एक आमी एक आमचे प्रत्येकान आपापले ओपिनियन व्यक्त केले आसा. आनी अशा तरेनी आमी आमचे हे असो प्रोटेस्ट आनी आमची जी सॉलिडेरिटी आसा, आमची जी युनिटी आहा, तेजें आमी एक प्रोजेक्शन आज आमी केल्लें आसा. आनी आमी आज CM सराक येवंक मेळ्ळ्या आनी आमची एक जी थोडी मागणी आसा, म्हणजे एक आमी एक मेमोरंडम तांकां सबमीट केला. आमचो एक गोवा मेडिकल एक्ट आसा, आनी एज पर दॅट एक्ट द कल्प्रीट हू डज वायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर इज पनिशेबल फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years or with 50,000 rupees फायन. हो मेडिकल एक्ट जो आसा तरी ते इम्प्लिमेंटेशन जावपाक मातशें खूब डिफिकल्टी येता. आनी हेज्या खातीर आमी एक सेन्सिटायजेशन प्रोग्राम करूंक शकता. आनी CM सरान आमकां सांगलां की आमी तो एक सेन्सिटायजेशन प्रोग्राम म्हणजे SPs एंड DYSPs आहा तांकां एक प्रोग्राम आमी करूंक शकता, जेणे करून हें आमचें फर्स्ट स्टेप जातलें टुवर्ड्स दीस एक्शन ऑफ वायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर. आज आतांच आमच्या अध्यक्षान सांगले डॉक्टर संदेश चोडणकर, आज आमी सकाळी आमी मोर्चा काडलेलो आझाद मैदान टू आमचे ओल्ड GMC, आनी आमच्या ह्या मोर्चाक सगळे जाण सहभागी जाल्ले. इंडियन डेंटल असोसिएशन, नर्सीस असोसिएशन, फिजिओथेरपी असोसिएशन, प्लस आमचे जे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे गार्ड आसा तांच्यांनी मोर्चा काडलेलो. आनी आज आमी आत्ताच आमी मेमोरंडम आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां दिल्लो आसा. आनी आमच्या बरोबर सगळे आमचे सिनियर ऑन्को सर्जन डॉक्टर शेखर सारकर, डॉक्टर मराठे, आमी सगळे जाण आसात. आमचे तुमकां हो इन्सिडंटाची सगळ्यांक खबर आसा. 9 तारखेक जाल्लो अर्ली मॉर्निंग सकाळच्या 3 एक चेस्ट डिपार्टमेंटाची सेकंड इयर रेजिडंट जी 36 hours ड्युटी केल्ली आनी मागीर ती रेस्ट रुमान गेल्ली, सेमिनार रुमान रेस्ट घेवपाक गेल्ली, तेन्ना थिसर तेचेर रेप जालो आनी तिका मर्डर केल्ली. आनी हे जातूक सुनी जर तुमी जर फुडली जर हे पळयशीत की आमकां दिसलें की जितलो ह्या इन्सिडंटा खातीर जितके सरकारान तांच्या सरकारान जो हँडल करपा जाय आसलो बरे भाशेन तितलो आमकां दिसना केलो असो. सो त्या खातीर आज देशभर हो काडला. बेजिकली कितें तर खंयचेय मेडिकल फॅटर्निटीचेर असो इन्सिडंट जालो जाल्यार सरकारान इमिजिएटली FIR करचो. वी आर थँकफूल टू सेंट्रल गव्हर्मेंट वर्सा विथीन 6 hours FIR करता. ही एक बरी गोष्ट आसा. इमिजिएटली FIR जाता विथीन 6 hours, ही बरी आसा. पण हाच्या फुडें कितें आसा, हे जे जालें ते एक नुसते डॉक्टर न्ही, जाल्यार ती चली आसा, लेडी आसा, आमची चली आसात, आमचे भयणी आसात, आमचे आवय आसात. सो सेफ्टी फॉर लेडीज एट वर्क प्लेस इज मस्ट, आनी ती दिसपाक जाय. आनी आमचे दुसरो डिमांड कितें आसली, जी हॉस्पिटलां आसा जशी
एअरपोर्ट आसा सेफ्टी झोन. आतां एअरपोर्टार तूं गेलो कोणूच शापोता थंयसर करना, करपाची कोणाकच हिम्मत ना, कित्याक सेफ झोन म्हणून आसा. हॉस्पिटल सुद्दां तशें समजपाक जाय. दिसान दीस अशें जाल्यार लोकांचे ते इमोशनल रिएक्शनान केन्ना केन्ना डॉक्टरांचेर इन्सिडंट जाता. हे जावपाक जायना. एक चिंतपाक जाय, बाकीचे तरी गव्हर्मेंट सर्वंट एक 8 वरां की 10 वरां सर्वीस करतात. आमची डॉक्टर कम्युनिटी खास करून जी गव्हर्मेंटान आसता, स्पेशली आमचे जे रेजिडंट व रेजिडंटाचे जाता, खुबशे फावटी रेजिडंटाचेरच जाता. 24 तास 36 तास कंटिन्युअस ड्युटी करतात. बॅक टू बॅक ड्युटी चालू असतात. आमी केल्ले आसात. दोतोरान आमच्या टाटान केल्ले आसा, हांव अरविंदान केल्ले आसा, आमी जीएमसीन केल्ले आसात. सो वी हॅव ऑल डन दीस. सो आमी डॉक्टरांक समजून घेवंक जाय. दुसरें, हो जो अमेंडमेंट एक्ट आसा ऑडियन्स हाडपाक जाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान, की हाचेर इतलो आसपाक जाय. कितें जाता, हो जस्टीस इतले ते कोर्टान वचता, डिले जाता, जस्टीस डिले इज डिनायड. आनी ताचो मागीर लोकांचो प्रश्न, एक भंय असो ना. परवाच जर तुमी पळयशात सिंगापुराक ड्रग्स धरलेले, एका म्हयन्यान सगळे ताचे करून उडयले, ताचे काय हें केलो मेळना. सो तसो भंय आसा. वी आर व्हेरी लकी. आमच्या गोव्यान खूब सेफ्टी आसता. आमचो सरकार खूब सेन्सिटीव आसा. हांव सरकारांतलो आमदार आसा म्हणून म्हणना, बट बेजिकली म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की त्या गव्हर्मेंटान, वेस्ट बेंगॉलच्या गव्हर्मेंट, लुकींग एट द तुमी जर इन्सिडंट्स पळयशात, मागीर आमच्या डॉक्टरांनी थंय मोर्चा काडलो, तांचेरच लोकांनी परत अटॅक केलो. जे जागेर इन्सिडंट जाल्लो ती जागा हे केली, डिस्ट्रॉय केली, ते हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय केली. त्या डिनान रेजिग्नेशन दिवन ताका इमिजिएटली दुसरी कडेन जॉब दिलो. सो हे जर सगळे जर पळयशात जाल्यार मातशी ट्रान्सपरन्सीन जी इन्व्हेस्टिगेशन जावंक तशें जावंक जायना. आज आमी सगळ्यांनी इतक्या खातीरच मोर्चा काडलो की लोकांक अवेअर करपाक, अवेअरनेस करपाक. आणि डॉक्टरांक, आमच्या लेडीज, आणि हल्लीच जशें आतां आमी सगळ्यांनी सांगलां, हल्ली जर जीएमसीन किंवा आमच्या मेडिकल किंवा पॅरामेडिकल स्टाफ पळयशात जाल्यार मोर दॅन 60 to 70% लेडीज आसता. सो दे हॅव टू बी कम्फर्टेबल. मेडिकल असोसिएशन हांच्यांनी पुराय देशभर आज एका दिसाचो जो स्ट्रायक, तांच्यांनी ओपीडी बंद दवरून, कॅज्युअलिटी आपली ड्युटी चालू दवरून जो स्ट्रायक पुराय देशांत घडोवन हाडला, हो खरें म्हणजे आय ओपनर आसा. आमचे सगळ्यांचे दोळे उगडपाक जाय, विशेश करून लोकांचे. जो प्रकार कलकत्तात जालो, म्हणजे आमी RG कार मेडिकल कॉलेज हांगासर जालो, तो निंदनीय आसा. आणि खरें म्हणजे वेस्ट बेंगॉलच्या सरकाराचो, वेस्ट बेंगॉलची चीफ मिनिस्टर बींग अ लेडी आसून सुद्दां ती एखाद्या महिलेक आनी एखाद्या डॉक्टराक प्रोटेक्शन दिवंक शकूंक ना, हे सिद्ध जालें. म्हणून हांव तिजोय निशेध करता सगळ्यात पयलीं. आनी असो प्रकार खंयसरूच जावचो न्ही. अशा पद्दतीची सेफ्टी आनी सेक्युरिटी फॉर द डॉक्टर्स एंड फॉर द मेडिकल फेटर्निटी हांकां दिवपाक जाय. आमचें सरकार कटिबद्ध आसा आनी ज्या प्रॉम्प्ट रित्या वर्सा केंद्र सरकारान हाजेर एक्शनूय बी घेतली. खरें म्हणजे हो प्रकार इट इज इन द स्टेट गव्हर्मेंट परव्यू. स्टेट गव्हर्मेंटान रोखडेच एक्ट जावपाक जाय. सो तो प्रकार जाल्या उपरांत जो थंयसरलो क्रावड आनी बाकीचे सगळे जाले, ताच्या खातीर त्या स्टेट गव्हर्मेंटाची खरोखरूच म्हणजे हलगर्जीपण आसा आनी तांच्यांनी रॉंग रित्या दॅट केस हँडल केला. बट म्हाका खात्री आसा की एट प्रेझेंट केस जी CBI कडेन हँड ओवर केल्या तातूंतल्यान ताका योग्य न्याय जो आसा मेळटलो. हांव तांच्यांनी इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा स्टेट ब्रांच हांच्यांनी डॉक्टर संदेश चोडणकर हे तांचे प्रेसिडेंट अलॉंग विथ डॉक्टर शेखर सारकार, आमचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत हांच्यांनी शेटये हांच्यांनी म्हाका जे मेमोरेंडम दिला, तितूंत तांच्यांनी विविध इश्यूज म्हणजे इश्यूज मांडले. सेन्सिटायझेशन ऑफ द अवर होम डिपार्टमेंट्स, बाकी रिव्यू ऑफ आवर मेडिकल फॅसिलिटीज अक्रॉस द स्टेट, तेंची सेफ्टी, सेक्युरिटी अँड रेक्टिफिकेशन अँड अमेंडमेंट इन टू द लॉज हे जाता तितके बेगीन स्टेटीत आमी करतले. आनी सेन्सिटायझेशन करपा खातीर वर्कशॉप 26 किंवा 27 तेंची तारीख घेवन आमचे हायर ऑफिसर्स हांच्या खातीर आयोजन केलां. हांव पुराय एज अ बींग फ्रॉम द मेडिकल फेटर्निटी हांव तांच्या बरोबर आसा. तांच्या सदूच तांकां तेंको आसा. तांच्यांनी त्या खातीर असो आमच्या स्टेटींत न्ही देशभरी कोणाच कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही